न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांत बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनांत येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांत दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी जाल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। बिरेस्तारा राती कारीन चुकीच्या दिशेन येवन दुचाकी चालकाक नेटान धपको दिल्लो। उपरांत ताका हॉस्पिटलांत दाखल करून तेजे सद्या उपचार सुरू आसा। आनी तशेंच ह्या अपघातान आशिल्ल्या चौगांक अटक केली। तांकां अटक करून आतां तांकां तांची सुटका जामण्याची सुटका जाल्ली आसा। तशेंच जो कार जो चलोवपी आशिल्लो तो 17 वर्सांचो आसा आनी तो तेजी पिराय कमी आशिल्ल्यान आनी ताका आतां अपना घरान धाडला अशी म्हायती मेळिल्ली आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। दुसरी जी बातमी म्हणजे आयज गोंय सरकारान गोंय राज्य दायित्व धोरण 2025 हे जे जाहीर केले आसा। ह्या धोरणा अंतर्गत इतिहासीक वस्तू, दायज घरां, लोककला, वेवसाय तशेंच पोर्तुगेज काळांतली घरां पर्यटना खातीर वापरपाक मेळटली आनी तशेंच ह्या खातीर ते नवी येवजण सुरू करतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें। ह्या धोरणा अंतर्गत 22 खाजगी घरां, 222 दायज थळां, 46 लोककला आनी 62 आनी 62 पारंपारीक वेवसायाचो आस्पाव आसा अशी जी म्हायती आहा ती पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली आसा। आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे एल डोराडो ह्या इमारतीची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान आयज ह्या हेजेर बसका जाली। महानगर ICCPन आयज बसका जावन तांच्यांनी असो निर्णय घेतला की ही जी इमारतीची अवतिकाय सो ती मातये भरून घेवची मोडून उडोवपाचो निर्णय। तशेंच तांच्यांनी 14 आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर उलोवप केले। आनी ह्या एका मात विरोधी नगरसेवक उदय मडगेकर आनी सुरेंद्र फर्ताडो हे दोगय जाण आसले ते बसकेक गैरहजर आशिल्ले। तशेंच तेंच्यांनी आनी एक जो निर्णय तो असो म्हणजे फोंटेन्स वाठारांतले ज्यो हालचालीचेर लक्ष दवरपा खातीर तेंच्यांनी अशें सांगलें की एक अधिकारी नेमतात जो कोण तेंच्या सगळे हेजेर लक्ष दवरता अशी जी म्हायती आहा ती नगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्ली आसा। ह्यो सगल्यो बातम्यो तें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। तितूंतली एक म्हळ्यार सांखळे काल राती हिट एंड रन अपघात जाल्लो। हातूंत दिवचल पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्ली आसा। मात सद्या तांकां जामीनय मंजूर जाल्लो आसा आनी तातूंत जो 17 वर्साचो कार चालक आशिल्लो ताका सद्या अपना घरांत धाडटले अशी म्हायती मेळिल्ली आसा। फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। पयर गोविंदाक काडले उपरांत आतां मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वारे आसा ते नेटान व्हांवपाक लागला। तशेंच आनीक 2 मंत्र्यांच्यो ज्यो विकेटी आहा त्यो पडपाच्यो आसा। तितून निलकंठ हळर्णकार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची नांवां येतात। हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी सुभाष फळदेसायक विचारलें जाल्यार तो सांगता आपूण परफॉर्मिंग मंत्री खंय, आपली खातीं लोकांच्या कल्याणा खातीर आसात। आनी तशेंच मंत्री निलकंठाक विचारलें जाल्यार तांणी पत्रकारांकूच थोमणो मारलो तो म्हळ्यार कावळ्याच्या शापान खंय गाय मारना असो थोमणो तांणी मारलेलो आसा। आनी हे विशीं जेन्ना चिवलचे आमदार जी डिलायला लोबो तिका विचारलेले ती आपूण जर मुख्यमंत्र्यान आपल्याक मंत्रीपद दिलें जाल्यार आपूण मंत्रीपद घेवपाक तयार आशिल्ल्याचें तेणी उलोवन दाखयलेलें आसा। ही एक म्हत्वाची अपडेट जाली। आनी दुसरी म्हणल्यार बेताळ भाटी एका ग्रावंडाचेर धिरयांचें आयोजन केल्लें आनी ह्या प्रकरणांत कोलवा पुलिसांनी 2 जाणां आड गुन्यांव दाखल केला। तांचीं नांवां आसा जी लियाकत अली शेख आनी कॉन्सेको रॉड्रिग्स म्हणून अशीं तेंचीं नांवां आसा।
ही धिरयांचें आयोजन करपाक कायद्यान बंदी आसा तरी लेगीत हे धिरयांचें आयोजन जातात ते कोणाच्या आशिर्वादान जातात ती कळपाक मार्ग ना. तिसरी बातमी म्हळ्यार सांताक्रूज वाठारांतल्या एका तळ्यान 35 वर्सां तरणाट्याची कूड सापडली. ताचें नांव आसा पंकज गांवस. सांताक्रूज वाठारांत तो रावता आनी तो खंय राती काल बिरेस्तारा राती तळ्यान त्या जाळी काडपाक देंवल्लो, नुस्तें गरोवपाक जाळी घातली, ती जाळी काडपाक गेल्लो आनी तेन्ना ताका एक तर थंय फीट येवन तो बुडलो आसूंये असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. तर ह्या प्रकरणाचो पंचनामो पुलिसांनी केला आनी तेजी जी कूड आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. ह्यो तिनूय अपडेट तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. उत्तेजन आमकां मंत्रिमंडळ फेरबदल तशेंच धिऱ्यो ह्या विशींची बातमी सांगिल्ली आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार फोंडेच्या करमळे केरी वाठारांत वासंती नायक हिच्या घराची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. फाटल्या 3 वर्सां फाटीं तिच्या घराची मातयेची वणत कोसळिल्ली. आतां तिचें छप्परूय सामकें कोसळपाक पावलां. देखून सरकारान आपल्याक मजत करची अशी तेणी मागणी केल्ली आसा. हाचो एक रिपोर्ट तयार केल्लो आसा, तो तुमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. आतां फुडें आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. नितळसाण शुल्क आनी हेर मागण्यो ज्यो म्हापसा पालिकेन मान्य करूंक नाशिल्ल्यान वेपारी संघटनेन 23 जुनाक पुराय म्हापसा बाजार बंद दवरपाची शिटकावणी दिल्या. तांचें म्हणणें आसा की नितळसाण कर लागू करपाची प्रक्रियाच मुळांत बेकायदो आसा आनी पालिका कारभारांत अवैधपणां वाडला. 2 दिसां भितर जर आमच्यो मागण्यो मान्य जायना जाल्यार 23 जुनाक पुराय म्हापशे बाजार बंद दवरपाची शिटकावणी म्हापशा वेपारी संघटनेन दिल्ली आसा. पुराय बातमी सविस्तर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. ह्यो ज्यो आमचे सब एडिटर तशेंच न्यूज एंकरान तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो 7 वरांचेर पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच हेर मत हांव ऐश्वर्या केरकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.